दाबोळे सोमारा भाजपाचो भव्य मेळावो जालो। मोपा विमानतळा बरोबर दाबोळी विमानतळ उरतलो। जनतेक भिवपाची गरज ना। गोंयांत 2 विमानतळ आरामात चलपाक शकता अशें हे वेळार संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगला। पर्यटकाचो आंकडो जो काँग्रेसीच्या काळान वाडूंक नासलो तो भाजपाच्या काळान वाडला म्हण संरक्षण मंत्री उलयता। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। गोयचो टुरिजम ग्रोथ इतलो मोठो आसा की आमकां मोपा एअरपोर्ट जाय पर्यंत दाबोळी चालू दवरचोच पडटलो। मोपा भरून दाबोळी भरता ही परिस्थिती जाल्यार तेमे कोणे चिंता दाबोळीची करपाची गरज ना। काही लोकांक परत परत तीच गजाल परती वेगवेगळ्या लोकांक प्रश्न शाळेन जशे भुरग्यांक विचारता दर वर्सा तोच प्रश्न। दाबोळी विमानतळ फुल स्केल तसोच ऑपरेशनल उरतलो कारण सद्याक दाबोळी एअरपोर्ट ओव्हरलोड जाला। आमकां विमानांक परमिशन दिवपाक येना। डिफेन्साचे जे कितें ल्हानशे रिक्वायरमेंट आहा 3 वरां ते सोडून हांगा 100 वयर विमानां येवपाक लागली। ह्या विमानतळाची कॅपॅसिटी ताचे वयर ना। 3 वर्सांत तो चालू जाय पर्यंत गोंयाक दोबरात विमानांची गरज आहा। आयज 6 मिलियन 60 लाख ट्युरिस्ट गोंयांत येता। म्हाका याद जाता 2000 जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना गोंयांत 12 लाख ट्युरिस्ट येताले। 4 वर्सां भितर हांवें तो आंकडो 26 लाखाचेर येयलो। 7 वर्सां काँग्रेसीच्या राजवटीन फक्त 50,000 वाडले, 26 लाख 58,000 जाले। आमचे सरकार आयल्यान हांवें घोशणा केल्ली की आमी हो 2.6 मिलियन ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता तो गोंयांत आंकडो आमी 6 मिलियन करतले म्हणून। म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की अंदू गोंयांत 6 मिलियन ट्युरिस्टाचो आंकडो पूर्ण जातलो आणि त्यामुळे विमानतळार सुद्धा मोर दॅन 5.5 मिलियन लोक येतात। त्या विमानतळाची कॅपॅसिटी आहे 2.8 मिलियन। त्यामुळे गोंयांत 2 एअरपोर्ट आरामात चलूंक शकता आणि कोणे हाजेर दुबाव दवरचे न्ही।